गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. 5 पालिकां खातीर बेरेस्तारा आयले 36 उमेदवारी अर्ज. 4 पालिकांचेर नगराध्यक्षांची जाली निवड. कुडचडे काकोडा पालिकेत पळोवपाक मेळ्ळें वेगळेंच राजकारण. गोंयांत कोरोना केशींनी पार केलो 250चो आंकडो. सरकारान खरसाणेन करची मार्गदर्शक सुचोवण्याची अंमलबजावणी म्हणटा सुदीन ढवळीकार. कोरोना महामारीक लागून मर्यादीत स्वरूपात जातलो जामावलीचो गुलाल. धार्मीक विधी करून जातलो शिगमो. नेम पाळून गर्दी टाळपाचे दामोदर देवस्थान समितीचे लोकांक आवाहन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुडचडे काकोडा पालिकेत बेरेस्तारा वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. भाजपाचो मंत्री निलेश काब्रालाच्या पॅनलांतल्या उमेदवाराक हरोवन बाळकृष्ण होडारकार नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आयलो. होडारकाराचे निवडी उपरांत अर्दा वरा भितर काकोडा कुडचडे पालिकेत वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. ताचे आड अविश्वास थाराव दाखल केला. कुडचडे काकोडा पालिका वेंचणुकीत भाजपाचे 7 जाण वेंचून आयिल्ले जाल्यार 8 अपक्ष उमेदवारांनी बाजी मारिल्ली. पूण उपरांत आपल्याक अपक्ष उमेदवारांचो तेंको आशिल्ल्याचे निलेश काब्रालान सांगिल्ले. नगराध्यक्ष पदा खातीर बुधवारा 2 अर्ज आयिल्ले. एक भाजपा उमेदवाराचो जाल्यार दुसरो अपक्ष उमेदवाराचो. अविश्वास थारावा उपरांत आतां कुडचडे काकोडा पालिकेत कितें राजकारण घडटा तें पळोवचें पडटलें. आमी जे आसात ते सगळे आमदाराचे आशिल्ले आनी जेन्ना आमी आमदारान आमचे पॅनल फॉर्म केल्ले आनी पॅनल फॉर्म करून ऑलरेडी आमचे सीएमा फुडें सुद्दां आमचे पॅनल ऑलरेडी वचून आयिल्ले तेन्ना कोणी तरी मदीं गद्दारी केल्ली कडेन आसा. आनी आमकां ती गद्दारी फायंड आवट करपा जाय कोणी गद्दारी केला. आनीक हे जे आसा ते आमी कितले केले आमी कडेन रावतले. परत इलेक्शन जातलें जावपाक जाय आनी परतूय तशें जालें जाल्यार तुमचें कितें मत आसा मागीर तेन्ना विचार करतले मागीर. कुडचडे काकोडा पालिकेंतल्या राजकारणा विशीं उलयतना मंत्री निलेश काब्रालान तत्वांचेर भाशण दिलें. पळयात. ज्यो गोष्टी तेणें केल्या हांव करूंक शकूं नासलो सो आय कॉन्ग्रेट हिम. दुसरी गोश्ट हे जे आज कावन्सिलर आहा पळय जे 10 जाण म्हजे काल मेवले आज म्हज्या वांगडा 10 जाण चलत गेले. थंय वोटिंगां 7 जाता परतून हांव ऑफिसांत 10 जाता. म्हणजे तांकां एथिक्स ना. हे लोकांनी पळय निवडून दिल्ले कावन्सिलर आसा पळय तांकां एथिक्स ना प्रिंसिपल्स ना. तेजे वयर हांव कांय उलोवंक शकना. तांकां जर इच्छा नाशिल्ली करपाची आमी कोणाक फोर्स करूंक ना. तेणीच जावन म्हाका सांगलें की आमी आसा आनी म्हाज्या वांगडा सकाळीं 10 साडे 10 वरां 10 जाण चलत गेले आनी थंय वोटींग जाता 7 जाण. परतून हांव थंयच्यान येता कित्याक म्हणजे हें जावन हांगा 10 जाण पावता. म्हणजे हे प्रिंसिपल्स आनी एथिक्स हितून कितें आसा हें म्हाका खबर ना. सो लोकांनी तांकां निवडून दिल्या लोकांनी तांकां पळोवचें. म्हजें कुडचड्या वयलें काम हांव करीत रावतलो. म्हाका कावन्सील जाय म्हाका गरज ना कावन्सिलराची कोणाची. म्हाजें काम करपाचें म्हाजी पद्दत आसा. हांव लोकांचो मनीस. म्हाका एक्सेसिबिलिटी लोकांची आहा. कावन्सिलर जाय म्हूण म्हाका नाकाच. जे म्हजे कडेन लोकांक जे लोक म्हज्या वांगडा आसा त्या लोकां वांगडा काम करतलो आनी फुडल्या इलेक्शनूय रावतलो. भाजपचो 11 जे उमेदवार आसा हे निवडून आयले अशें काब्रालान डिक्लेअर केले. त्या नंतर कुडचड्यार अनेक नगराध्यक्षा खातीर रस्तिकेच सुरू जाली. 5 जाणां ह्या उमेदवारा खातीर 5 जाण नगराध्यक्ष जावपा खातीर आसले. पूण निलेश काब्राल जो हो आसा वीज मंत्री आनी आमदार कुडचडे आसा ताणें तांकां खूब ऑप्शन दिली की एक वर्साक 5 जाणांनी तुमकां वांटून दिता. पूण कोणूच आयकलें ना की सगळ्यात आपल्याक पयली नगराध्यक्ष जावपाची अट धरली आनी हातूंतल्यान 2 कॅन्डिडेट जाले आनी आज बाळकृष्ण होडारकर हो 8 विरुद्ध 7 मतांनी निवडून आयलो. तरी पूण काही 1 वरा भितर बाळकृष्ण होडारकराचेर 9 जाणांनी जे ताकाच वोट केले तातूंतली 2 जाण मेळून 9 जाणांनी आज अविश्वास ठराव हाडलो. आता ते काही वेळानूच कळटलें की हे परतून अविश्वास ठराव हाडला तो कितपत खरो जातलो काय परतून कोण नगराध्यक्ष जातलो ते काळाकूच कळटलो. गोवा 365 प्रौढ सावड्डेकर कुडचडेचे. काणकोणांत सगळेच उमेदवार भाजपाचे अशें उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस सांगतालो. पूण नगराध्यक्ष पदाचे निवडी वेळार वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. 2 उमेदवारांनी नगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज केल्ले. सिमोन रिबेलो नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आयलो. त्या वेळार तुमी सगळीं जाण 12 जाण बीजेपीचे म्हणून सांगिल्ले. अशें सगळीं जाण तुमी सीएमा म्हऱ्यान गेल्ले आनी अशें आसतना मागीर तुमचो 7 जाणांचो जो गट तयार जालो तो नेमको कोणाचो आसतलो
आमगे घडोवन हाडलो तो आमच्या आमदारा थ्रू आमी आख्ख्या गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतलो 12 जाण आमी बीजेपीचेच पूण मत कितें जालें आमची 12 जाणां जमना जालें सो तेम बरें तें चिंतून म्हाका म्हणला तूं बस आमचो तेक तुका आसतलो सो तेम तांकां बरें लिडर करपा लागून काडलो म्हणून आनी हांवें हांव साथ तुमकां दिता आनी आमी मुखार व्हरया तेन्ना आमदाराक सांगलें हायकमांड आमगे गव्हर्मेंटाक सांगलें तेमी तयार जाले पूण मत तेम कित्याक बोलचें म्हाका खबर ना पूण आमगेलो साथ आमदाराक आनी गव्हर्मेंटाक आसतलो. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकार. त्या वेळार उद्योग गोंयांत हाडटना सरकार प्रदूषण आणि हेर गजालींचेर चडशें लक्ष दिनाशिल्ले पूण आतां परिस्थिती वेगळी आसा. कुंकळेच्या सनरायज झिंक कंपनीच्या प्रदूषणाक बेजारून थळाव्या लोकांनी निमणे कणयेन सर्वोच्च न्यायालया कडेन दाद मागपाचें थारायलां. कंपनीच्या कोयऱ्याक लागून उदका स्त्रोत प्रदूशीत जायत आसात देखून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. धोकोदायक कोयराचो विलो लावपा खातीर सुमार 26 वर्सां लागतात खंय. तो मेरेन कितें कोणाच्या तरी फायद्या खातीर थळाव्या लोकांनी त्रास सोंसचे. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतल्या कांय उद्देगांक लागून थळाव्या लोकांक प्रदूषणाचो त्रास जायत आसा. कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या कंपन्यांच्या कोयराक लागून उदका स्त्रोत प्रदूशीत जायत आसात. लोकांनी जायते खेपे हाचे आड आवाज काडलो पूण खंयचे कडेन कांय ना. तशा तशें आसा. हे 14 वर्सां अक्षरशः ताजेर 14 पावसाळे गेले. 14 पावसाळ्यांतल्यान पळय जे पळय सगळें उदक ताजेर पडलें तें सगळें उदक जमनीक झिरपून गेल्लें आसा. झिरपून वतालें. हें झिरपून गेल्लें उदक तुमकां सांगता हांव बांयक वता तातूंतल्यान न्हंयक गेला. न्हंयतल्यान जवळपास आहा ते तळ्याक गेला. त्या तळ्यांतल्यान ताचे नंतर जवळपास पळय जी शेतां आसात त्या शेतांक पसरिल्ली आसात. शेतांक पीक येवपाची बंद जाली. न्हंयपळे ज्यो आसा त्या न्हंयतली नुस्तें जे वाड जाताली ती नुस्त्याची वाड थांबली. अशे तरेन अतिशय वायट परिस्थिती ह्या हजार्डस वेस्टाक लागून कुंकळकाराक जाल्ली आसा. मागीर आमच्या हातांत उरतलो तो एकूच उपाय आसा की जशें पळय आमी 2007 सालांत पार सुप्रीम कोर्टा पर्यंत ही केस लढयली तीच पावल आमकां परत घेवची पडटलें काय अशें दिसता आमकां. ह्या कुंकळचे लोकांचें कितें जातलें तें म्हाका सुद्दां कांय खबर ना. जाण जातलो तो एक देव जाणा जाल्लो आसतलो. कुंकळची परिस्थिती कशी जातली कुंकळकारांची परिस्थिती कशी जातली हेंय म्हाका खबर ना. शेवटी जो पर्यंत आमी तेन्ना तातूंत भाग घेतिल्लो तो परत म्हाका दिसता जर तसो ह्या एट धीस एज परत आमकां येवची पडले जायत जाल्यार हे कुंकळकाराक हाजी दुख्ख न्ही पूण हे सरकाराक खंय तरी अतिशय लज्जास्पद जावन पडटले. कारण म्हजे सारखे 70-75 वर्साच्या मनशाक जर ह्या हॅझार्डस वेस्टासाठी परत रस्त्यार येवची पडटा किंवा परत कोर्टाक वचचें पडटा जायत जाल्यार ही लज कुंकळकाराक आसना. लज ही सरकाराक आसतली. आज हे फॅक्टरींत जो हॅझार्डस वेस्ट आसा तो हांगा आतां डंप करून दवरला आनी ह्या हॅझार्डस वेस्टाचो पळय लोकांक इतलो त्रास जाला. लोकांक उदक पिवपाक मेळना. शेतां गेल्यार शेत पिड्ड्यार जाता म्हणटा लोक. तशेंच बांय पिड्ड्यार जाल्यात. तुगेली न्हंय पिड्ड्यार जाल्या. अशें करून सगळ्यो हे ज्यो आसा त्यो पिड्ड्यार जायत गेल्ले कडेन आसा. कुंकळकारांनी एक सांगून दिले कडेन आसा दाखोवन दिले कडेन आसा. जर आमी आतां रस्त्यार येवपाना रस्त्यार येवन कांयच जायना आमी आतां स्ट्रेट सुप्रीम कोर्टात वतले फायल करतले केस आनी हो बेगीच्या बेगीन हो काडपाचो तांचे प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर कुंकळे इंडस्ट्री साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 4 पालिकांचेर नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांची बिरेस्तारा निवड जाली. काणकोणा नगराध्यक्ष पदा खातीर 2 अर्ज आयिल्ले पूण भाजपा गटाच्या उमेदवारान बाजी मारली. दुसरे वटेन कुंकळे युरी आलेमावाचे समर्थन आशिल्लो उमेदवार नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आयलो. मजगती हेर 5 नगरपालिका खातीर उमेदवारी अर्ज भरप चालू आसा. काँग्रेस फुडारी युरी आलेमावाचे समर्थन आशिल्ले 9 उमेदवार कुंकळी पालिकेचेर वेंचून आयिल्ले. भाजपाचे 4 उमेदवार वेंचून आयिल्ले. अशें आसले तरी भाजपा उमेदवारान नगराध्यक्ष पदा खातीर दावेदारी दाखल केल्ली पूण काँग्रेसीच्या लक्ष्मण नायकान बाजी मारली जाल्यार एंथनी वाज उपनगराध्यक्ष म्हणून निवडून आयलो. इलेक्शन चेअरपर्सन आणि वाईस चेअरपर्सन इलेक्शन सिक्रेट बॅलेट केली. 2 नॉमिनेशन आली चेअरपर्सन आणि वाईस चेअरपर्सन 2 नॉमिनेशन आले.
इलेक्शन सिक्रेट बॅलेट इलेक्शन जातले 9-5 वोटिंगान चेअरपर्सन जिंकलो. वायस चेअरमन सेम वोटिंग मार्जिन सेम आसा 9. चेअरपर्सन कोण कोण येयल्ले? नाईक लक्ष्मण चेअरपर्सन आणि दुसरो आमचो एंटनी वाज वायस चेअरपर्सन. Everyone has to learn about this time management. Everyone has to do full 30 days work. Full 30 days work. Simply leave will be not given. When work is pending, no leave will be sanctioned at all. You go to even Siam or go to somebody, I will not sign. It is in my hand. Let all of people know it. So that's why I am here, as well as other 5 councillors. When they function properly, they will be also cooperate. This is the election; they cannot cooperate. Leaving their party aside, they can't vote me. I know it, and we have not approached anyone like this leaders. So many things are coming. Our councillors shoot calls. I'm giving you 40 lakhs. He is giving 60 lakhs. I'm giving you flags and this and that only. Just to motivate. It's a nonsense thing that these people do. We don't know who else is after that. But that should not happen, and people should not go after money. They should follow their own conscious things so that they will be also blessed by the God. दूख म्हाका जाता सांगपाक, जेन्ना ही मेजॉरिटी आमगेले कावन्सिलर जाले 9 जाले, पूण हे बीजेपीच्या सरकारान जाय तो प्रयत्न केलो आमगेले कावन्सिलरांक जाता ते भाशेन जॉब दिवन, पयशाची ऑफर दिवन जायते फोन येले आनी तांकां ही जे डेमोक्रेसीची मर्डर करपाक हे मुखार सरलेले. पूण आमी सगळे एकवटान आज हे काँग्रेस पक्षाचे हे पॅनल म्हाका दिसता गोंयांत येयलोले आहा. दिवचल पालिकेचेर कुंदन फळारीची नगराध्यक्ष म्हणून जाल्यार तनुजा गांवकाराची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड जाली. हांवें ऑलरेडी भाशणान म्हणजे सांगलेलें आसा, म्हाजो रिपोर्ट कार्ड हांवें दिल्लो आसा, त्या डेटीन हांव ती कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता. आमदार ह्या नात्यान या पालिकेक म्हणजे पूर्ण सहकार्य असतले की जे थंय पडेल कथीत तिळभर शंका आपल्या मनात घेवची न्ही. आणि ह्या सहकार्याक येणारी जो काळ आसा 5 वर्साचो फुडलो, निश्चितपणे या शहराची घोडदौड विकास कामात सामाजिक क्षेत्रात मोठी जातली अशी हांव तुजो उतर दिता. मजगतीं मडगांव पालिका वेंचणुके खातीर 6 उमेदवारांनी 8 अर्ज दाखल केले. 2 जाणांनी दरेकी 2 अर्ज दाखल केले. तातूंतले 5 उमेदवार भाजपा गटाचे. Today it was the second day of nominations to Madgaon Municipal Council, and we have 6 candidates who have filed nomination. Total of 8 nominations have been filed. That means that 2 candidates have filed double nominations. The nominations have been filed by 1 candidate in ward number 6, 1 in ward number 11, 1 in ward number 12, 1 in ward number 18, 1 in ward number 24 and 1 in ward number 20. हे खेपे मडगांव नगरपालिका निवडणूक ही ऐतिहासीक निवडणूक जावपाची आसा आनी ह्या निवडणुकींत मडगांवचे जे 11 वॉर्ड आसात, त्या 11 वॉर्डान खास करून ज्या भागांनी आमी सगळे फिरिल्ले आसात आनी लोकांचे ह्या फाटी कितें मनोगत आसा हाचो ठाव घेवपाचो एक प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आनी हातूंतल्यान स्पश्ट दिश्टी पडटा की ह्या फाटी मडगांवच्या 11 वॉर्डां भितर किमान 8 ते 9 वॉर्ड तरी 8 वॉर्ड तरी आमी डेफिनेट जिखतात. म्हापशें पालिका वेंचणुके खातीर उमेदवारांनी बिरेस्तारा अर्ज दाखल केले. पळयात. आनी सगळ्यांनी म्हाज्या वार्डांत म्हाका कितें सांगलां, तुका 10 पयशे मोडपाचे लोकांना आमची कामां केली, आमकां गोरगरिबाचें तें कल्याण केलें की आमचें जालें म्हणून सगळ्या लोकांनी म्हाका तो फुडें काडला. वॉर्ड नंबर 14 फॉर्म भरला. इंडिपेंडंट राजकारणान येवपाचें कारण की म्हाजें काम म्हाज्या लोकांचे पळय त्रास म्हाका पळोवपाक जायना. खुबशीं कामां इनकम्प्लीट आसा. कित्याक लॉकडावनान सुद्दां म्हाज्या वाड्यार खुबशे म्हाज्या लोकांक न्हू एका मनशाक लागून 700 लोकांक 1400 लोकांक त्रास भोगलेले आहात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, देविदास गांवकार, महेश गोवेकर,
संदीप तुयेकार, संदीप कामोलकर. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी हिसपाभार वाडल्यात. ताका लागून सरकारान मार्गदर्शक सुचोवण्याची खडसाणेन अंमलबजावणी करची. पूण येणावळ देंवपाच्या भयाक लागून सरकार हें करपाक सोदिना अशें सुदिनाचें म्हणणें. राती 8 उपरांत लोकांच्या हालचालींचेरूय मर्यादा घालपाची गरज आसा अशें सुदिनाचें म्हणणें. गोंया येवपी पर्यटकांकूय कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र बंधनकारक करपाक जाय अशें सुदिनान मागला. आणि ही वेव इतली फास्ट आसा की ऑन एन एवरेज कितलेशेच शहरांत ताजो जो प्रसार जाला तो जवळ जवळ 400% एंड अबव आसा. आणि त्या खातीर प्रत्येकान आपली जिम्मेदारी दवरून हेचेर मात करपाक मुखार येवपाक जाय. सरकारान आजून पसून कडक SOP तयार केल्ली ना. हे सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता की परत एकदा कोविड सगळे गोंयांत गव्हर्मेंटाच्या नाकारतेक धोरणाक लागून मागीर ते मुख्यमंत्री असो किंवा हेल्थ मिनिस्टर असो आणि ह्या दिसान जे टुरिस्ट गोंया येतात ते जर पळयत जाल्यार कोविडाचो प्रसार जावपाक वेळ लागतलो. कोळशाची येरादारी करपा खातीरच रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जाता अशें सुदिनाचें म्हणणें. रेल्वे रुळाच्या दोनूय वटेन जर 50 मीटर जागो घेतलो जाल्यार लोकांचेर बेघर जावपाची पाळी येतली. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत कितलीशीच आश्वासनां दिल्ली पूण ती आश्वासनां अजूनय आश्वासनांच आसात अशें सुदीन म्हणटा. सुप्रीम कोर्टान एक से दिता आसतना अशें म्हटलां की 100 वर्सांचे जे झाड आसा ते एका झाडाची किंमत इज 72 lakhs रुपीज. रेल्वे आसा पळय ती फास्ट हातूंत वचना दूधसागराक आनी दूधसागराक थंय करंट दिवपा खातीर तांकां ती रेल्वे डबल इंजीन लावन रेल्वे उरता न्हय. कोयल जेन्ना येतलो वतलो तेन्ना तांकां डबल इंजीन लावन उडचें पडटा. सो डबल इंजीन लायलो की वेळ लागता. थंय तशी इलेक्ट्रिसिटी घातली की तांकां डबल इंजीन नाका कांय नाका. नॉट इवन 25% आमकां पर्सेंटेज मेळटा. कोविडचें बजेट प्रोविजन वॉज 22,000 crore. हातूंत 25% सुद्दां आमकां मेळूं ना. PWD 37% मेळ्ळें. बाकीचो जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर पळय नॉट इवन दे क्रॉस 30%. आनी हेजें म्हणणें बजेट मुख्यमंत्र्यान जें मांडलां ताका कॅश असायनमेंट ना, कॅश इन हँड ना आनी सरप्लस बजेट म्हणून दाखयला. म्हाकाच कळना फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री बजेटीचेर रुपयो कसो आयला आनी रुपयो कसो वता हें दाखोवना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीक लागून अंदू जांबावलेचो गुलाल मर्यादीत स्वरुपात मनयतले. धार्मीक विधी करून शिगमो जातलो. कोरोनाच्या फाटभुंयेर नेम पाळून गर्दी टाळपाचें आवाहन दामोदर देवस्थान समितीन केलां. दामोदर देवस्थान समिती आणि मठग्रामस्थ हिंदू महासभेन बिरेस्तारा जोड पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं म्हायती दिली. गुलाल उत्सवा वेळार लोकांनी गर्दी करची न्ही अशें आवाहनय केलां. कोविड आशिल्ल्या कारणान आमकां हो शिगमो मोठ्या प्रमाणात करपाक शक्य नाशिल्लें. तेन्ना आमी तांची कमिटीक आपोवन तांकां सांगलें की बाबा आमी हो ल्हानपणान सामको धार्मीक कितें आसा तेंच करपाचें आनी हो आमी अंदूचो उत्सव सादर करपाचो. आनी मागीर तांगेलें आमकां हें आयलें की आमकां वार्षिक पद्दती प्रमाणेच तो सादर करपाचो आसा. तेन्ना आमी सांगलें आमकां हें मान्य ना तेन्ना आमी हें तुमकां परवानगी दिवपाक शकनात. मागीर हाजेर वाटाघाटी चालू आशिल्ल्यो पूण तेय कशें मान्य करनाशिल्ले आनी आमकां तें पॉसिबलच नाशिल्लें त्या प्रमाणान करपाक. ताणें ते आयले आमचे कडेन आनी ताणें सांगलें की आमकां पळय कसो सादर करपाचो आसा मिनिमम सामको एकदम त्या प्रमाणान तें करपाक तयार आसा. तेन्ना आमी हें करपाक फुडें सरले. आमी अशें हाजेर आयले की देवाची रिच्युअल्स जी आसा ती आमी वेवस्थीत करया. एकूच कंडिशन आशिल्लें की चड लोक थंय येवपाक जायना. लिमिटेड आमचे पुरते देवाचें आमी करया. आतां पळय जेवण आसा जाल्यार लोकांक जेवण उरूना तें कोणाचो थंय लागता आनी कोविडचो स्प्रेड जावं येता. सो देवाचो निवेद्य तरी
कळ्ळें तुका तूं हांगच्यान वतलो जाल्यार देवाक निवेद जातलो. सो अशें इल्ले आमी कंडिशन्स हें केली ठरयले आनी ते प्रमाणे आमी मुखार सरलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयान बेरेस्तारा सुकेच वातावरण आशिल्ले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. पणजेत सगळ्यात चड 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 1 ते 5 एप्रिला मेरेन गोंयांत सुकेच वातावरण आसतलें. तापमानांतय व्हडलोसो फरक दिसून येवचो ना. मळब निवळ आसतलें. सांज वेळार दमट पडो येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 23व्या सब ज्युनियर आणि 24व्या ज्युनियर गटातल्या राष्ट्रीय सॅपॅक टॅक्रो अजिंक्यपद सर्तीत 22 राज्यांनी वांटो घेतिल्लो. ही राष्ट्रीय पावंड्यावेली सर्त 23 ते 31 मार्च मजगती फातोड्डा स्टेडियमाचेर जाल्ली. गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या जोड पावलान ह्या सर्तीचे आयोजन केल्ले. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. अजून कोरोना कुशीक सरूं ना. देखून घेवया काळजी. दवरुया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.